ह्यो प्रथा ज्यो आसा हांव ज्यो तुमकां ह्यो प्रथा सांगता त्यो प्रत्येक कडेन बदलत असतात किंवा प्रत्येक कडेन तांचे स्वरूप वेगळे वेगळे असतात। नाल्ल फोडना फुडें ती जी कातली असता ती त्या लोकांक वाटपाची प्रथा आसा। कांय कडांनी ही कातली जी बुडोवपाची प्रथा आसा, वयर उडोवपाची प्रथा आसा। जी कातली जिखतात ताणें धालाचे सय दीस किंवा 5 दीस त्या मांडार येवन धालो खेळच्यो पडटात। नमन जायना फुडें थंय जमिल्ल्यो ज्यो बायलो असतात त्यो बायलो एकामेकाच्या हातांत हात घालतात। कांय ठिकाणी कमरेकय बी हात घालपाची प्रथा आसा आनी मागीर थंय वेगळे वेगळे खेळ खेळले वता। हे प्रत्येक खेळाक एक वेगळे तरेचे गाणें असता। हे गाणें बी पारंपारीक पद्दतीन पारंपारीक चालीनच म्हणटात। थंयच्यो ज्यो जाणट्यो बायलो असतात किंवा मुखेली असतात त्यो बायलो नवीन जनरेशनाक म्हणजे नवे पिढीक खेळ कशे खेळप तशेंच ती चुकल्यार तांकां पावली कशी दाखोवप हेंय बी ती काम करतात। आमकां दोन कडेन म्हणजे रेवोड्या तशेंच थिवीच्या सौराक वाड्यार अश्यो 2 मुखेली किंवा मानकरी मेळ्ळे ज्यो बायलो तांकां पयलींचे धालांचो अनुभव आशिल्लो ती नवीन पिढीक ह्यो खेळ कशे खेळप हे दाखोवपाचो प्रयत्न करताले। दाट बुटना चटून करी कासार पूर्वाच्या मकोमकड्या दिराग्या मिखड्या नारायण देव म्हणाल्या तासनी मांडला माळगे सदन बांधला माळगे गणोबा विठोबा कुंडलिक नारायण देव काढू रकामे कामे रकामे कामे रकामे बाप्पा मेरे तू बाप्पा होती बाप्पा मेरे तू बाप्पा होती बाहेर भिकारी आला दोघी बाहेर भिकारी आला दोघी। कांय ठिकाणची जी धालांची गाणी आसा ती खूब इंट्रस्टिंग आसा। खास करून थिवीच्या सौराकोड्यार जे गाणें म्हणटात ते खूब इंट्रस्टिंग आसा। ताजी लायन्सूय बी आसा ते खूब कॅचिंग आसात। धरिल्यो पाता धरिल्यो मदनी बल येणारी सदनी घे अशी तरेन ही गाणी म्हणून ती प्रत्येक वाड्यावयल्या बायलेक आपयतात। येली जाल्यार बरी जाली सगळ्यांक साद घाला गे तुमी सगळ्यांक साद घाला गे। कांय ठिकाणची जी गाणी आसात ती त्या म्हयन्याचेर आनी त्या ऋतूचेर आधारीत असतात। कार्तिक महिना माननी पुनवे सण आला गे माननी पुनवे सण आला गे अशी अनेक गाणी हे प्रत्येक तालुक्यान वेगळे वेगळे स्वरुपान म्हणली वतात।
धालांचे जो उत्सव आसा किंवा धालो करपाच्यो ज्यो प्रथा आसात त्यो अनेक गांवांनी आज बंद पडल्यात. पूण निराशा आसा ते कडेन आशाय बी आसा. अनेक ठिकाणी हो उत्सव रिवायव्हूय जाला, हो खेळ खेळपाचो प्रथा रिवायव्हूय जाल्या. अशे अनेक गांव आनी अनेक मांडी आसात. ह्या मांडाचेर आमी भेट दिवपाचो प्रयत्न केलो. नागव्या सारकिल्ल्या एका गांवांत आमकां असोच एक रिवायव जाल्लो मांड दिश्टी पडलो. तशेंच आमी कांय ठिकाणी यंग जनरेशन म्हणजे जी भुरगे कॉलेजीक वता तांचे ह्या धालां बद्दल मत जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. फुडें धालो आसा ते चलपाकूच जाय. जे पयलींच्यान जे रिती आसा त्यो फुडल्या पिळगेकूय कळोंक जाय. आमचे धालो हे कित्याक आसता, पयलींचे लोक संस्कृताय चलताली तितूंतल्यान सगळें कळटा पयलीं कशें कितें आसलें धालो ते आमच्या सारक्या पिळगेकूय फुडें कळपाकूच जाय न्हू. पूण म्हाका दिसता की हय आमच्या सारक्या भुरग्यांनी फुडें धालो शिकपूच जाय आनी फुडें चलोवपूच जाय ते.
पुशी म्हयन्याच्या धालाच्या उत्सवा बरोबरच रिडिस्कवरी ऑफ गोवाचो सीझन 1 ह्यो सिरीज आमी हांगाच सोंपयतात। सीझन 2 घेवन आमी तुमच्या मुखार परत येतले। तो पर्यंत तुमचे ईमेल, तुमचे सजेशन्स स्क्रिनीर दिसता त्या ईमेल पत्त्याचेर मुजरत कळयात। तो पर्यंत रोहित फळगांवकराचो माये मोगाचो नमस्कार।